नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. गोंयांत आयोजीत केल्ल्या कॉमन पार्लमेंटरी असोसिएशनाच्या विभाग 7 परिशदेचो जाल्लो समारोप विधानसभा आणि संसद हांचे मदीं समन्वय सहकार्य हेतान करतले यत्न लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला. अस्तंत बंगालात विधानसभा वेंचणुकेचो प्रचार पावला तेंगशेर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भौशीक प्रचार सभेत केले संबोधन. गोंयची खासा वळख आशिल्ल्या काजू उद्देगाक नवी दिका दिवपा खातीर सरकार कटिबद्ध. पणजेंत आयोजीत केल्ल्या काजू फेस्टिवल उक्तावण सुवाळ्यात मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांची गवाय. संवसारीक होमिओपॅथी दिसाच्या निमतान सांखळेत जाल्ली खासा कार्यावळ. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केले उक्तावण. आणि महान समाज महात्मा ज्योतिराव फुले हांची 200वी जयंती मनयली पुराय देशभरात. राष्ट्रपती प्रधानमंत्री आणि हेर मानेस्तांनी ओपली आर्गां. आता खबरो विस्तारान. फाटले 2 दीस गोंयांत आयोजीत केल्ल्या कॉमनवेल्थ पार्लमेंटरी असोसिएशनाच्या विभाग 7 परिशदेचो काल सांजे समारोप जालो. गोवा, महाराष्ट्र आणि गुजरात ह्या 3 राज्यांतले विधानसभा पिठासीन अधिकारी आणि संबंधित घटक ह्या परिशदेत वांटेकार जाल्ले. परिशदेच्या समारोपा उपरांत आयोजीत केल्ल्या पत्रकार परिशदेत लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला हांणी म्हायती दिली. संसद आणि राज्य विधानसभा हांचे मदीं समन्वय आणि सहकार्य वाडोवपा हेतान दोनूय व्यासपीठांक डिजिटल माध्यमांतल्यान जोडपाचो यत्न हे मुखार जातलो आणि ते खातीर आर्विल्ले तंत्रगिन्यान वापरतले अशें बिर्ला हांणी सांगले. सीपीए जो समय समय पर देश और सीपीए के अंदर जो कॉमनवेल्थ देश हैं जिसमें करीबन 180 राज्यों की विधानसभा और संसद आती है, वहां समय समय पर संसदीय चर्चा, संवाद, बेस्ट प्रैक्टिसेज, अनुभव, नवाचार और किस तरीके से संसदीय संस्थाओं को हम अधिक प्रभावी बनाकर शासन प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही ला सकते हैं, कैसे हम हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों की क्षमता संवर्धन को बढ़ा सकते हैं और किस तरीके से अपनी विधानसभा और संसदों के अंदर नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर कर संसदीय जनता की भागीदारी को बढ़ाए और संसद और विधानसभा की पहुंच जनता तक पहुंचे. गोय विधानसभेचे सभापती डॉ. गणेश गावकर हांणी गोंयांत आयोजीत केल्ल्या 2 दिसांच्या कॉमनवेल्थ पार्लमेंटरी असोसिएशन विभाग 7च्या परिशदेत वांटो घेतलो. उपरांत ह्या परिशदे विशीं तांणी आपली प्रतिक्रिया उक्तायली. गोवा, Gujarat and Maharashtra being the western zone, zone 7, or most likely all these 3 states we have something common and that can give a boost to the development of these 3 states, and accordingly I would again stress on the coastline, Maharashtra, Goa and Gujarat. It gives the longest coastline which can be used for trade, tourism and other developmental activities which can be taken up by the nation together to fulfill and achieve our development by 2047. महाराष्ट्र विधानसभेचे सभापती राहुल नार्वेकर हांणी लेगीत परिशदे विशीं खोस उक्तायली. गोंय, महाराष्ट्र आणि गुजरात या राज्यांच्या पिठासीन अधिकाऱ्यांची गोंयांत आयोजीत केल्ली परिशद महत्वपूर्ण थारल्या अशें तांणी खबराकारांकडेन उलयतना सांगले. सर्वप्रथम हमें एक चीज पे बहुत गहराई से ध्यान देना चाहिए कि भारत विश्व का सबसे युवा देश माना जाता है
हमारी मीन एज पॉपुलेशन लगभग 29 साल है और ऐसे परिस्थिति में पूरे विश्व को आगे ले जाने की जिम्मेदारी आज भारत के कंधों पर है। ऐसे परिस्थिति में भारत का संसद हो या भारत की विभिन्न राज्यों में जो लेजिस्लेचर्स है उनमें युवा पार्टिसिपेशन होना उतना ही आवश्यक है, क्योंकि देश की पॉलिसीज तय करने में अगर युवा पीढ़ी सक्रिय रूप से सहभाग लेगी, देश के कानून बनने में यदि युवा पीढ़ी सक्रिय रूप से सहभाग लेगी तो निश्चित रूप से इसमें युवाओं की आशाएं, आकांक्षाएं, उनकी उम्मीदें इस सब कार्य पद्धति में प्रकट होगी। और इसलिए मैं समझता हूं हमारी पार्लियामेंट्स को और असेंबलीज को यूथ ओरिएंटेड बनना काफी जरुरी है। आगामी विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अस्तंत बंगालांतल्या कठुआ हांगा भाजपाच्या जनसभेक संबोधित केले। बंगाल परिवर्तना खातीर तयार आसा। भाजपा बंगालाक उदरगतीच्या नव्या तेंगशेर व्हरतले अशें प्रधानमंत्री हे वेळार उलयले। बंगालात टीएमसीच्या आशिल्ल्या भयाचेर जैत मेळोवपाची ही वेंचणूक आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें। बीजेपी सरकार में ऐसे हर अपराधों को रोकने के लिए सख्ती से कार्रवाई होगी। साथियों, टीएमसी के 15 साल के राज ने बंगाल के हर नागरिक, हर परिवार को सिर्फ और सिर्फ भयभीत रखा है, भय दिया है। ये चुनाव इसी भय को मिटाने का चुनाव है। टीएमसी के भय से मुक्त और बीजेपी के भरोसे से युक्त बंगाल हमें बना के रहना है। आयज देश महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फुले हांची 200वी जयंती मनयता। नवी दिल्लीतल्या संसद भवनात तांकां आर्गां ओंपली। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तशेंच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी महात्मा फुले हांकां पुष्पांजली ओंपून नमन केलें। महाराष्ट्रांतल्या सातारा हांगा जल्मल्ले महात्मा ज्योतिराव फुले हांणी सामाजीक समानताय आनी न्याय स्थापणुके खातीर उल्लेखनीय योगदान दिलें। महात्मा फुले हांणी तांची घरकान्न सावित्रीबाई फुले हांचे वांगडा मेळून महिला शिक्षण आनी सबळीकरणाच्या मळार इतिहासीक पावंडो रचलो, जाका लागून भारतीय समाजान व्यापक बदल घडलो। मजगतीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सोशल मिडिया वरवीं महात्मा ज्योतिराव फुले हांकां आर्गां ओंपल्या। महात्मा फुले हांचे विचार समाजाच्या विकासाच्या मार्गाचेर आमचे मार्गदर्शन करता अशें तांणी आपल्या संदेशांत म्हळां। गृहमंत्री अमित शाह हांणी लेगीत एक्स हँडला वरवीं महात्मा ज्योतिबा फुले हांकां श्रद्धांजली दिली। घेऊया खबरापत्रात एक ल्हानसो विसव। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। आज फिर लेट? ये क्या मजाक बना रखा है? तुम्हारी इस महीने की सैलरी भी थोड़ी लेट कर दें? नहीं सर, या स्पीक। फिर डिश रिचार्ज करना भूल गए? बेबी, बस 1 मिनट। कब करोगे रिचार्ज? अब क्या देखूं मैं? तुम्हारी शक्ल नहीं। देख लेना। अरे तुम्हारा सीरियल मिस नहीं होगा, तुम समझ लो बस टीवी रिचार्ज हो गया। कैसे बॉस बन गया ये? पहले ही फ्री डिश लगा लिया होता तो फ्री में बेइज्जती तो ना होती। इंडिया का वन एंड ओनली फ्री फॉर लाइफ डीटीएच सर्विस। ना रिचार्ज का झंझट, ना मासिक शुल्क। देखिए स्पोर्ट्स, सीरियल्स, न्यूज, मूवीज और ढेर सारी चैनल्स बिल्कुल फ्री। डीडी फ्री डिश। सिर्फ डिश नहीं, फ्री डिश करो।
विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. संवसारीक होमिओपॅथी रिसर्चा निमतान आयज सांखळेंतल्या साई नर्सिंग इन्स्टिट्यूट सभाघरांत एका खासा कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. गोवा होमिओपॅथीक कावन्सिल, कामाक्षी देवी होमिओपॅथीक मेडिकल कॉलेज शिरोडा आनी सांखळेची साई नर्सिंग इन्स्टिट्यूट हांच्या जोडपालवान आयोजीत केल्ल्या ह्या कार्यावळीचें उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जालें. हे वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी हालींच्या काळांत वाडत आशिल्ल्यो भलायकीच्यो समस्या आनी प्रस्न हे खातीर हुस्को उक्तायलो. समस्या आडावपा खातीर जागृतायेची गरज आसा. खासा करून खेडेगांवांनी अदीक जागृतायेचे उपक्रम चालीक लावंक जाय अशें तांणी म्हळें. होमिओपॅथीक डॉक्टर आनी विद्यार्थी हांणी हे खातीर फुडार घेवचो अशें तांणी सुचयलें. केंद्र आनी राज्य सरकार आयुर्वेद आनी हेर पारंपारीक उपचार पद्दतीक उर्बा दिवपा खातीर सदांच यत्न करतात अशें मुखेलमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें. दर वर्सा होमिओपॅथीक कावन्सिल आणि गोवा होमिओपॅथीक कॉलेज हे मिळून सगळे जाण तुम्ही जो फंक्शन सेलिब्रेट करता ताच्या खातीर तुमच्या सगळ्यांचे पयल्याच पयली खूब खूब अभिनंदन. म्हणटा दिस इज एन होमिओपॅथीक हे तशें पळोवंक वता जाल्यार आयुष सिस्टमीचें एक मेडिकल सिस्टम आसा भितर आयुर्वेदा, सिद्धा, युनानी एंड होमिओपॅथीक. डे बाय डे 2014च्या उपरांत ही पुराय आयुष सिस्टम आमच्या देशात ग्रो जायत आसा. आणि कित्याक शक्य जालें? इट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ आवर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी. तांच्यांनी सेंट्रलाक सेपरेटली आयुष मिनिस्ट्री जेन्ना फॉर्म केली त्याच्या वेळाच्यानूच आयुष डिपार्टमेंट हे डिफरंटली ग्रो जावपाक लागलें. अदरवायज आमकां एट अ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया लेवलाचेर पळयता आसतना इट इज एन अल्टरनेटीव सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स म्हणून पळयताले. नाव इट इज नॉट अ अल्टरनेटीव सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इट इज एन होलिस्टीक एंड इंटिग्रेटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन म्हणून हाच्या कडेन पळयलें वता. आनी दिस इज एन होलिस्टीक एप्रोच टुवर्ड्स द हेल्थ केअर. गोंयची खासा वळख आशिल्ल्या काजू उद्देगाक नवी दिका दिवपा खातीर तशेंच थळाव्या काजू उत्पादकांक बळगे दिवपा हेतान राज्य सरकार कटिबद्ध आसा अशी गवाय मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी काल कांपालार आयोजीत केल्ल्या काजू फेस्ट 2024च्या उक्तावण सुवाळ्यात उलयतना दिली. आतां गोंयचो काजू हो फक्त राज्याचे दायज उरूंक ना जाल्यार एक संवसारीक ब्रँड म्हूण नामना पावला अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या आत्मनिर्भर भारत संकल्पनेचो वांटो म्हूण गोंयांत स्वयंपूर्ण गोंय अभियान चालीक लायला. ह्या खाला काजू उत्पादनांक नेट मेळचो म्हूण काजू बोर्डाची स्थापणूक करपाचो सरकार यत्न करता अशें मुखेलमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें. काजू उत्पादकांक दर किला फाटल्यान 20 रुपया परस अदीक सबसिडी दिवपाचो यत्न सरकार करता अशें तांणी सांगलें. म्हणजे मोर दॅन 20 रुपीज आमी बी काजूक सबसिडी दिवपाक लागलेले आसा किंवा तांकां इक्वल प्रायस मेळचो. बट ताच्या खातीर सरकारान घेतिल्ल्यो नवे इनिशिएटिव्ह आमी पळयता की गोवन ब्रँड कॅज्यू होच विकचो. गोंयच्या काजूक एक वेगळी टेस्ट आसा आनी म्हणून तर गोंयचो काजू लोकां समोर प्रमोट करपा खातीर, ऑर्गेनीक काजू लोकां समोर प्रमोट करपा खातीर आमी मेळोन गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आसत किंवा गोंयांत आसलेले काजू कारखाने आसत किंवा आमचे एफडीए डिपार्टमेंट आसत किंवा आमचे लिगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट आसत, हे खूप मोठ्या प्रमाणात काम करतले. आणि एक्च्युअली खऱ्या अर्थात हांव सगळ्यांक आव्हान करता हांगासर कॅश्यू फॅक्टरी पासून ते काजू ट्रेडर्स पासून ते काजू विकपी स्मॉल शॉप्स आसतले तांच्यांनी ब्रँडेड काजू गोंयचो काजू जो आसा होच तांच्यांनी मुखार हाडचो आणि बाकीचो आसत जाल्यार ताज्या ब्रँडाचो तांच्यांनी चलोवचो. काजू महोत्सवाच्या या उक्तावण सुवाळ्यात माचेर केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट धानावडे, आमदार डॉ. देविया राणे आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. गोंयचो काजू म्हळ्यार बियो आनी फेणी हाचोच विचार जाता. मात काजूच्या मुट्ट्यांचो वापर करून जायते पौश्टीक आनी चवदार पदार्थ करप शक्य आसा अशें ICARचे निवृत्त प्रधान विज्ञानीक A. देसाय हांणी सांगलें. गोंयांत आयोजीत केल्ल्या काजू महोत्सवात तांणी वेगवेगळ्या पदार्थांची म्हायती दिली. फाटल्या 25 वर्सां सावन देसाय हे काजू फळाच्या प्रक्रिया उद्योगाच्यो संधी ह्या विशयाचेर संशोधन करतात. Cashew apple, besides being used for making penny, it can also be used for non-alcoholic products, so that it can be utilized by other states also and here also for diversified product making. So like that we standardized technology called Cashew apple crunch, which is for which the basic raw material is cashew apple, and the cashew apples are steeped in
to osmosis steeped in sugar solution for a period of time, then they are dehydrated, and without any addition of the preservative, chemical preservative, very nutritious, very useful product like Cassia Crunch can be made. So technology is standardized, and Goa Biodiversity has already taken it up for promoting and popularizing it among the self-help groups. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी आयज खेळांगण पर्वरी हांगा गोंय क्रिकेट असोसिएशनाच्या पिंक सेंटराचें उक्तावण केलें. पर्वरी मतदारसंघातल्या महिलां खातीर क्रिकेट खेळांत संदी निर्माण करपाचो ह्या उपक्रमाचो हेत आसा. हातूंतल्यान क्रिकेट खेळांत महिलांक उत्कृश्ट कामगिरी करपा खातीर एक माची उपलब्ध जाता अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी हे वेळार सांगलें. Cricket, I think, is in the blood of, like football, is in the blood of every Goan. आणि गोंयकार फुडें सरचो स्पोर्ट्सान हें आमी सदांच पर्वरी तरी पर्वरचो भुरगो फुडें सरचो, गोंयचो भुरगो फुडें सरचो, आपलें करियर करचें ह्या ध्येयान आमी काम करीत आसतात. इन्फ्रास्ट्रक्चर करता आसतना, ऑलराउंड डेव्हलपमेंट करता आसतना वी हॅव एन्श्योर्ड दॅट इट इज नॉट ओनली सोशल, कल्चरल, बट स्पोर्ट्स ऑल्सो हॅज बीन गिवन अ वेरी बिग फोकस एज फार एज पर्वरी इज कंसर्न. One side we are shortly opening the multi-purpose Sukur ground in Sukur side or Sukur Panchayat, which will be opening for the whole of Porvorim and the people of Goa. Same time we had to get this camp started. जे विपुलान म्हणला स्टेटच्या जोडपावलान लास्ट 10 years जेन्ना विपुल आशिल्लो ताच्या सहकार्यान वी स्टार्टेड दिस पर्टिक्युलर प्लेस. हे इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केलें, पूण काही कारणा खातीर वी वर नॉट एबल टू गो विथ द कोचिंग एंड द अदर इश्यूज. When they came with the whole thought and we wanted to collaborate to see that the young budding talent gets an opportunity. कित्याक आता भुरग्यांक समज कितें कॅम्प जाय जाल्यार they have to go to Pणजी or they have to go to Pedne. आणि सगळे जेन्ना पर्वरी अवेलेबल आसा जाल्यार पेरंट्सांक एकदां त्रास जाता पणजे भुरग्याक वर परत घेवन यो, भुरग्याक वर परत घेवन यो फॉर ट्रेनिंग कॅम्प्स. सो हांगाच समज आमी वेवस्था केली जाल्यार कशी जातली काय म्हणून. The Goa Cricket Association ground itself is in Porvorim, but it is continuously flooded with different camps representing the state. And ताज्या खातीर थंय तांकां एखादी चान्स मेळना जाल्यार let us create the budding talent here. So the next stage is they can enter the GCA ground and take the future ahead. शुक्रारा दिवचलच्या छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानाचेर अभंग दिपोस्त ही कार्यावळ आयोजित केल्ली. हे वेळार व्हडा संख्येन हाजीर रावन लोकांनी ह्या कार्यावळीक बरो प्रतिसाद दिलो. पळोवया ह्या कार्यावळीची कांय खिणचित्रां. ज्ञानोबा माऊली तुकाराम तुकाराम, ज्ञानोबा माऊली तुकाराम. पंढरी हरी दिंडी चालली पंढरी, हे विठ्ठल विठ्ठल हरी दिंडी चालली. रे बा विठ्ठला, रे बा विठ्ठला, रे बा विठ्ठला, रे बा विठ्ठला. अभंग रिपोस्ट आयच्या तरणाट्यांमदी आधुनिकरित्या अभंग सादर करून महाराष्ट्रातल्या संतांविशीं जागृताय घडयता अशें दिवचलचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटे हांणी अभंग रिपोस्टाची तुस्त करतना म्हळें. जेन्ना भक्तिमय वातावरण येता, जेन्ना विठ्ठल रखुमाईचें वातावरण येता, आमच्या सगळ्यांची काळजां लोक पळोवन दिसता की आणि हे फक्त जो आज आसा हो गाण्याचो प्रोग्राम ना. हांवची एक टीम आसा अभंग रिपोस्ट, तांच्याय मनापासून धन्यवाद म्हणटा. कित्याक तांच्यांनी आमची जी संस्कृती युथाच्या तोंडांतल्यान कशी येवपाची, ती कशी नव्या युगा प्रमाणे बदलपाची, हो खूब हे केला, प्रयत्न केला. म्हजी एकूच सिन्सियर रिक्वेस्ट सगळ्यांक, तुम्ही सगळ्यांनी आणि 10 मिनिटांनी प्रोग्राम सुरू जातलो. सगळी जय्यत तयारी आसा. 1.5 तासाचो प्रोग्राम आसा. सगळ्यांनी आस्वाद घेयात आणि सगळ्यांनी एकामेकाक न त्रास करताना आमचे ऑर्गनायझर यूथ सगळे वटेन हेल्प करता, आमचे पुलीस डिपार्टमेंट हेल्प करता, ट्रॅफिक सगळ्यांनी तुमकां पार्किंग बी जाता तितलो प्रयत्न केल्लो आसा ते बेसीन. आणि सगळ्यांनी सुखरूप घरा पावले काय तेन्नाच म्हाका दिसतलो हो प्रोग्राम सक्सेसफुल जालो. ह्या कार्यावळीक हाजीर रावन ह्या कार्यावळीचो आनंद घेवपी एका थळाव्या प्रेक्षकान आपली प्रतिक्रिया उक्तायली. लेक्चर दवरले कितें
ख्यान दवरले जाल्यार तितलो रिस्पॉन्स मेळना पण संगीत कलेच्या माध्यमातून एखादी आमचे संस्कार संस्कृतीच्यो जशे भक्तिगीत आसा भावगीत आसा ही जी जेन्ना समाजा समोर सादर केल्ली वता तेन्ना खरोखरच हो जो जनसमुदाय हांगा आयिल्लो आसा तो पळयत जाल्यार खरोखर कौतुकास्पद आसा. खबरापत्रात घेऊया आणखी एक लहानसोच विसव. ये सिर्फ खेल नहीं, ये है भारत का जज्बा. वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय 4 मीटर्स. जहां हर चौका हर छक्का बनता है जश्न का हिस्सा. जहां गोल्ड सिर्फ मेडल नहीं, हर भारतीय का सम्मान बन जाता है. हर खेल, हर खिलाड़ी एक ही प्लेटफॉर्म पर. लाइव मैच, डीप एनालिसिस और खास इंटरव्यूज. भारत के हर कोने से हर खिलाड़ी तक, हर खेल प्रेमी के दिलों की धड़कन. डीडी स्पोर्ट्स, देश का संपूर्ण खेल चैनल. विसव उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. तेलंगणातल्या 42 नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केल्या उपरांत हे राज्य नक्षलमुक्त जाल्ल्याचे घोषीत जाला. हे विशीं शिवधर रेड्डी हांणी घोशणा केली. माकप कमांडर सोदी मल्ला हांणी काल आत्मसमर्पण केल्या उपरांत संघटनेची राज्य समिती पुरायपणान बरखास्त जाल्या. पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण 2024 वर्सा सावन आतां मेरेन 761 माओवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलां. तेलंगणाच्या सुरक्षा यंत्रणे खातीर ही व्हड घडणूक आसा अशें प्रशासनान नमूद केलां. भारतातल्या जलद रेल्वे सेवेतली वंदे भारत एक्सप्रेस या प्रवासी सेवेक प्रवाशांकडल्यान व्हडा प्रमाणात प्रतिसाद मेळटा. रेल्वेन दिल्ल्या म्हायती प्रमाण 2025-26 या आर्थीक वर्सात 3,98,00,000 प्रवाशांनी वंदे भारत गाडयेंतल्यान प्रवास केला. हो आंकडो फाटल्या वर्साच्या तुळेन 34% अधिक आसा. 2019 वर्सा सुरू जाल्ल्या ह्या सेवेन आतां मेरेन 9,01,00,000 प्रवाशांक सेवा दिल्या. ही गाडी प्रवाशांक खातीर जलद, आरामदायक आनी आर्विल्ल्या प्रवासाचो पर्याय थारला. 2024 वर्सा सुरू जाल्ल्या वंदे भारत शयनयान ह्या सेवेक लेगीत बरो प्रतिसाद मेळटा. 3 म्हयन्यांत 1,21,000 प्रवाशांनी ह्या गाडयेंतल्यान प्रवास केला. ह्या सेवे खातीर आरक्षण 100% नोंद जाता अशी म्हायती लेगीत भारतीय रेल्वेन दिल्या. उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांच्या हस्तुकी आयज बांगलादेशांतल्यान विस्थापीत जाल्ल्या कांय हिंदू कुटुंबांक सुवाती दिवपाची कार्यावळ आयोजीत केल्ली. उत्तर प्रदेशांतल्या लखीमपूर खेरी हांगा ही कार्यावळ जाली. बांगलादेशांत जाल्ल्या कांय घडणुकां उपरांत हिंदू भारतीय थंयच्यान विस्थापीत जाल्ले. तांची फेरवसणूक करपा हेतान उत्तर प्रदेश सरकारान ह्या कुटुंबांक घरा खातीर सुवाती दिल्यात. ताची मालकीपत्रां दिवपाच्या सुवाळ्यात मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ उलयताले. आज एक और आपको भौमिक अधिकार यानी जिस भूमि को वर्षों से आप जोत बो रहे थे उसका अधिकार तो प्राप्त हो ही रहा है. साथ साथ लखीमपुर खीरी की 4 विधानसभा पलिया, निघासन, गोला, श्रीनगर, इन 4 विधानसभाओं से जुड़ी हुई 817 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो रहा है. मैं सबसे पहले भौमिक अधिकार प्राप्त करने वाले थारू जनजाति से जुड़े हुए सभी बहनों और भाइयों को पूर्वी उत्तर प्रदेश के स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की आश्रितों को
जो 1955 में से लगातार यहां पर बसे आ रहे थे, लेकिन कभी अधिकार नहीं प्राप्त हो पाया है। आज उन्हें भौमिक अधिकार प्राप्त होने पर मैं आप सबको प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देने के लिए आपके बीच आया हूं। मैं इस अवसर पर आप सभी को हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अस्तंत आशियातल्या वाडट्या तणावाचेर तोडगो काडपा खातीर अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष JD व्हान्स आयज इस्लामाबादेत दाखल जाल्यात। अमेरिका आनी पाकिस्तान हे दोनूय देश निर्माण जाल्ल्या परिस्थितीचेर चर्चा करतले। इराण आनी अमेरिके मजगती सुरू आशिल्ल्या संघर्षाच्या फाटभुंयेर होर्मुझ स्ट्रेट संदर्भात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी महत्वाचे संकेत दिल्यात। ते फाटभुंयेर हे दोनूय फुडारी चर्चा करपाचे आसात। हाचे पयलीं इराणाचे उंचेल्या पावंड्यावेले शिष्टमंडळ इस्लामाबादेत पाविल्ले। तांणी लेगीत अमेरिका आनी इराण ह्या दोनूय देशांमदलो संघर्ष सोंपचो हे खातीर चर्चा केल्ली। नासाच्या आर्टेमिस 2 ह्या मोहिमेखाला अंतराळात गेल्ले 4 अंतराळवीर आयज सकाळी सुखरूप पृथ्वीचेर पावल्यात। ह्या ऐतिहासीक मोहिमेक कमांडर रीड वाइजमॅन, पायलट विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टिना कोच आनी अंतराळवीर जेरेमी हॅन्सन हांचो आस्पाव आशिल्लो। ह्या यानांत चंद्राभोंवतणी प्रदक्षिणा घालून मानवी दोळ्यांनी केन्नाच पळोवंक नाशिल्लो चंद्राचो कांय भाग जगा मुखार हाडला। 10 दिसांच्या मोहिमे उपरांत हे सगळे अंतराळवीर तांच्या ओरियन कॅप्सुला वरवीं प्रशांत महासागरात सुरक्षीतपणान देंवले। ह्या मोहिमेक लागून 50 वर्सां उपरांत परतून एक फावट मनशान चंद्राभोंवतणी अंतराळ प्रवास केल्ल्याची नोंद जाल्या। चीनात सुरू आशिल्ल्या आशियाई बॅडमिंटन चॅम्पियनशीप सर्तीत भारताच्या आयुष शेट्टीन इतिहासीक कामगिरी करत एकोड्या दादल्यांच्या गटात निमाण्या फेरयेत प्रवेश केला। उपांत्य फेरयेत आयुषान थायलंडाचो अव्वल मानांकीत आनी फाटल्या फावटी जैतिवंत जाल्लो कुनलवूट विडिटसान हाका 10-21, 21-19 आनी 21-17 अशा गुणांनी हारयलो। आयज जावपी दुसऱ्या उपांत्य फेरयेत चिन्युचेन आनी चीनच्या वांग जी जून हांच्या मदीं सामनो जातलो। हातूंतल्या जैतिवंता बरोबर आयुष शेट्टी निमाण्या फेरयेत खेळटलो। आनी आतां पळोवया आयचें तापमान। पणजी वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 35.4°C आनी उण्यांत उणें तापमान 25°C इतलें नोंद जालां। आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। गोंयांत आयोजीत केल्ल्या कॉमन पार्लमेंटरी असोसिएशनाच्या विभाग 7 परिशदेचो जालो समारोप। विधानसभा आनी संसद हांचे मदीं समन्वय सहकार्य जोडपा हेतान करतले यत्न लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला। अस्तंत बंगालात विधानसभा वेंचणुकेचो प्रचार पावला तेंगशेर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भौशीक प्रचार सभेत केलें संबोधन। गोंयची खासा वळख आशिल्ल्या काजू उद्देगाक नवी दिका दिवपा खातीर सरकार कटिबद्ध। पणजेत आयोजीत केल्ल्या काजू फेस्टिवल उक्तावण सुवाळ्यात मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांची गवाय। संवसारीक होमिओपॅथी दिसाच्या निमतान सांखळेत जाली खासा कार्यावळ। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलें उक्तावण। आनी महान समाज सुदारक महात्मा ज्योतिराव फुले हांची 200वी जयंती मनयली पुराय देशभरात। राष्ट्रपती व प्रधानमंत्री आनी हेर मानेस्तांनी ओंपली आर्गां। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात। ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकतात। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्ज। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। तो मेरेन नमस्कार।